कशें आसा तांकां ती मुंबयची कंपनी जी सेफ्टी ऑफ ब्रिजीस पळयतात. आमच्या गोव्यात ल्हान व्हडले अरावंड 650 आसा. सो तांच्यांनी आज फर्स्ट बिचोलच्यान सुरू केला आणि आता ते इन्स्पेक्ट करता. म्हणजे कशें इन्स्पेक्ट करता हांगा तो जो रिपोर्ट आसा ते आमच्या डिविजनाक घेतले. वर्क डिविजन 23 सब डिविजन 3 सर वर्क डिविजन 23 सब डिविजन 3 आणि मागीर डिसिजन करता. जाल्यार दोन गोष्टी, एक कितली सेफ्टी आसा, फुडली कितली वर्सां सेफ्टी रावतली, मायनर ताका कितें काम करचें पडटलें काय ना, किंवा मेजर काम कशें करचें पडटलें. प्रेझेंटली जो म्हाका म्हणजे प्रायमा फेशा तो म्हणटा मायनर काम करचें पडटलें. पूण आमच्या मतदारसंघात आनीकय बारीक बारीक कलवड आसा विच आर इन बॅड शेप, जे आमी ऑलरेडी घेतलेले आसा. म्हणजे काम खास करून जो आमचो साळांतलो आसा तो न्हू, साळांतलो मागीर करता सर. पयलीं हो जाल्यार कितो करता, मागीर सर नेस्ले कडेन आसा पळय लागवे तो मागीर साळांतलो करता आनी मागीर सर जवळ जवळ आमचे 200 सर आनी कलवट्स आसा आमच्या मतदारसंघात. आमचेच सांगता सर, खूब आसा. सो ते सगळे कलवट करतले सर. सो बेसिकली आमी सगळे जे कलवड आसा डेंजर आसा. सो साळ आनी अडवटाचे डेंजर आसा. आमी 1-1.5 वर्सां पयलीं हे केल्ले. ऑलरेडी म्हाका दिसता आमचो एस्टिमेट जाला, ESAक फायल आसा. ते दोनूय करपाक. साळ खंय भुमिका देवळाच्या फाटल्यान तो जर फाल्यां गेलो कलवट तसो बरो व्हडलो आसा जाल्यार कंप्लीट धुमाशा आनी मेणकुरे गांवाचो हे टच जातलो साळा कडेन. त्या रस्त्यान येता तो, म्हणजे कशें धुमाशाच्यान येता ते. अडवलपालचो आसा तो मेन गांवांत, तो गेलो जाल्यार गांवाचे 2 जातले. थोडो गांव म्हणजे पिरणाच्यान वयचे पडटले, थोडे अशें वयचे पडटले. लिंक तुटतले, टोटल लिंक तुटतले. म्हणजे ते 2. पण आमचे ल्हान मोठे करून एक 200 कलवड आसा. आमी सगळे कलवड हे एसेस करतले. हे कित्याक तर सेफ्टी फाल्यां कशी म्हणजे अनफॉर्च्युनेटली जर खिचो जर ब्रीज कॉलॅप्स जाल्यार ती सुद्दां सरकाराची रिस्पॉन्सिबिलिटी, आमची रिस्पॉन्सिबिलिटी रावता. सो आज आमच्या बिचोलीच्यान हें केलां आनी आमकां रिपोर्ट दितकच मागीर आमी फुडें डिसायड करतले ताचें कितें वयतलो. न्ही 7 वरां लागता मागीर तो करतले. हे बिचोली असेसमेंट बिचोले आमचे तालुक्याचे म्हणटा की मतदारसंघ कॉन्स्टिट्युएन्सीचे आमचे तशे ते सायडीनूय बी करता. बिचोली तालुकाय बी जातले. काल केला साखळेचे केला काम. साखळेचे खंयचो पूल साखळे तो मेन ब्रिज केला विठ्ठलापूर तो ताजे कितें रिपोर्ट आनीकूय कलवट सोडले ते सायड बाय जातले. कलवटाक दुसरी टीम आसा त्यांची बारीक कलवटां. टोटल तालुक्यान कितले आहा? तालुक्यान खूब आसा टोटल. आमचे बिचोले कॉन्स्टिट्युएन्सीचे आमचे मेजर ब्रिज हे 2 आसात. आणि सगळ्यात पोरनो म्हाका दिसता हो सगळ्यात पोरनो हो जो 1962 आणि एका 15 वर्सां जाली. पोर्चुगीज टायमाचो 62. सो साखळेन तुमी पळयलो न्हू, तोय मेन रहदारी खातीर. थंय कितें तुमकां रिपोर्ट पण अजून येवंक ना. रिपोर्ट येतलो. काल जाल्ले आसा. काल केला कालच जाला तेंचे रिपोर्ट मागीर दुसरो येई देसाय तो पळयता. आमच्या कंपनीचं नाव आहे स्ट्रक्टवेल डिझाईन्स अँड कन्सल्टन्ट्स. नवी मुंबई बेस्ड कंपनी आहे आणि नॉर्थ गोव्याच्या सगळ्या मेजर मायनर आणि कलवटच्या कंडिशन सर्वेचा आम्हाला कॉन्ट्रॅक्ट मिळालेला आहे. तर आम्ही 5 ऑगस्टपासून गोव्यामध्ये आहोत आणि आम्ही आता सगळे मेजर आणि मायनर ब्रिज आणि कलवर्ट्स हे वेगवेगळ्या टीमच्याद्वारे त्याचे आम्ही सर्वे करत आहोत. आणि हे पाठीमागे आपल्याला दिसते ते मोबाईल इन्स्पेक्शन युनिट आहे. तर त्याच्यामुळे आपण ब्रिजचं संपूर्ण टेस्टिंग, व्हिज्युअल इन्स्पेक्शन वगैरे करू शकतो आणि मग त्याचे रिपोर्ट्स वगैरे आल्यानंतर आम्ही ते डिव्हिजन्सला सबमिट करू. आतापर्यंत किती ब्रिज तुमच्या? आत्तापर्यंत आम्ही लिस्ट केले तर जवळजवळ 650 ब्रिज नॉर्थ गोव्यामध्ये आमच्या लिस्टमध्ये आलेले आहे. आणि कालच आम्ही साखळीचा मेजर ब्रिज तो पोर्तुगीज राजा ब्रिजचं टेस्टिंग केलेलं आहे. तर जसं जसं प्रोग्रेस होईल तसं तसं आम्ही अपडेट करू. मुख्यतः पोर्तुगीज कालीन ब्रिजचं फक्त की काही नवीन वगैरे जुन्या कसं काय? नाही आम्ही सगळेच करत आहोत. अच्छा. पण त्यामध्ये डिपार्टमेंट प्रायोरिटी आम्हाला सांगेल की हा ब्रिज पहिल्यांदा घ्या, तसं आम्ही करतोय. पण मेजर ब्रिज जे आहेत जे 50 मीटरपेक्षा जास्त लेंथ आहेत ते आम्ही पहिल्या फेजमध्ये घेत आहोत. एक मुख्यतः म्हणजे ह्या ब्रिज वगैरे हे करण्यात टेस्टिंग किंवा काय त्याप्रमाणे नवीन ब्रिज आणि जुने पण येतात. पण ह्यासंदर्भात काही असं कल्पना येते की काय केल्यानंतर काय कल्पना येते? आम्हाला इन्स्पेक्शन आणि आम्ही आता सध्या फील्डवर करतो, डेटा कलेक्शन करतो आहे. तो डेटा मिळाल्यानंतर इन्स्पेक्शनचे जे काय आमचे ऑब्झर्वेशन असतील बेस्ड ऑन दॅट वी विल रिकमेंड. ओके. नमस्कार. गोंयभरच्या साऊथ गोवा, नॉर्थ गोवा आणि सध्या नॉर्थ गोवा हांगासर जी जून आणि जुने आणि नवे पूल आणि कलवट यांची जी पाहणी करपाक लागून मुंबयच्यान नवी मुंबयच्या स्ट्रक वे डिझायन अँड कन्सल्टंट कंपनीक एक कॉन्ट्रॅक्ट मेळ्ळा. त्या कॉन्ट्रॅक्टानुसार तेंच्यांनी नॉर्थ गोवान बारीक कलवट, व्हडले कलवट, ब्रिज आणि सगळे मेळून सुमार 650
तांकां चेकींग करपाचें काम दिल्ल्या. सध्या बिचोलीन ती कंपनी काल बिचोलीन आयिल्ली आसा आनी काल तेंच्यांनी सांखळेच्या जुने पूल जे दत्तवाडीचे हेचेर तेंच्यांनी चेकींग केल्ली आहा. ते आतां बिचोलीच्या हे जे पूल तुमी म्हाज्या फाटसून पळयता आसतले ओल्ड ब्रीज आनी नवे जे ब्रीज आहा तेचेर तेंच्यांनी पाहणी करतले. त्या प्रमाणे अशें करीत नॉर्थ गोवान तांकां फूल काम चालू आसा. सुमारे ऑगस्टच्या फर्स्ट विका पासून तेंच्यांनी आपलें काम चालू केल्लें गोंयभर आनी ह्या पद्दतीने ते आतां फूल रिपोर्ट करून मागीर वयर आपले जे कितें तेंचे अधिकारी आहा ते वयर रिपोर्ट पावयतले आनी सरकारा कडेन पावयतले. ह्या हितून कितें कळटलें की जे कमजोर पूल आसात, जे धोकादायक पूल आहा, ज्या पद्दतीने नागरिकांची सुरक्षा आनी पावसाची जी परिणाम चालू आहा त्या प्रमाणे एक गजाल सुखद अशी जातली की खंयच्या बाबतींत खंय कितें करपाचें हे गव्हर्मेंटाक म्हायती मेळटली. स्टुडंटा खातीर सुद्दां